आमचे काम धंदो ना कांयच ना, भुरगे बेकार आहात, कांयच ना. म्हणजे सगळं सत्यानाश केल्लो हा. गव्हर्मेंटान हे दीस घेवपाची आणि आमची कितें आहा पळय तेंच्यांनी दिवपाचे. कितली जागा गेल्ली कितें आहा पळय ते. पुढे यो. तो तर तुमचो कसो हा सपोर्ट ह्या पीडित शेतकऱ्यांक? मी पयलींच्यान अशें गेल्या वर्सा आतां काल शिवजयंती जाली, सगळ्यांक उगडास आसा की 19 तारखेर फेब्रुवारी 2022 ह्याच गांवासून आमकां उखलून म्हापशा पुलीस स्टेशनाचेर सबंद दीस दवरलेलो. आणि त्या वेळाचेर आमी निश्चित केलो की ज्या शिवाजी महाराजान आपणाच्या रयतेन सगळ्यांक समान हक्क दिलो आणि सगळ्यांक न्याय व्यवस्था ही स्थापीत करून दिली, त्याच दिसा गेल्या वर्सा आयज सगळ्या ह्या पीडित शेतकऱ्यांक व्हरान आमच्या बरोबर व्हरान तांकां एक सबंद दीस दवरलो. पण हो लढो त्यांचो अस्तित्वाचो पयलींच्यान असलो आणि आयजय आसा. म्हाजो पूर्ण पाठिंबो आसा ताका. मी पयलींच्यान सांगते की ह्या ज्या काय आसा ह्या वाडवडिलांन ज्या जपून दवरला ह्या आमकां फुडल्या पिळगेक जपून दवरचें आसा. तेजे खातीर जी मदत म्हाज्या कडल्यान जाय तांकां मी सदैव दिल्लेली आसा आणि ह्यान फुडें मी तेंच्या बरोबरच आसाय. पूण एकच वायट दिसता की इलेक्शनाच्या 2 दीस पयलीं हो तेंच्यांनी जे काय हेसर केला ह्या अत्यंत निराशाजनक आसा. आणि असा दिसता की भाजप सरकार पयलीं आसला तांकां कांयतरी बेगीन करचें आसा हेचे खातीर. कारण जर सरकार बदलला, काँग्रेसचं सरकार येयला जाल्यार हयसर जे काय तेंच्यांनी केला ह्या उघड जाताला. सो तेज्या पयलीं ह्या सगळ्या डिस्ट्रक्शन करून तांकां कांयतरी करचें आसा म्हणून ह्या बेगीन करपाचो प्रयत्न केला. 3 पिटिशनां हायकोर्टान पेंडींग आसत. सो पेंडींग आसतना सुद्धा ह्यो तेंचो गैरव्यवहार चल्लेलो आसा हो आमकां दिसण्याक येता. तांकां कोणी ऑर्डर दिला झाडां कट करपाक ही अजून आमकां खबर ना आसा. सो अशा वेळाचेर परमिशन आसा का परमिशन ना जाल्यार तेंचेर कारवाई जावंक जाय. पूण अशा हातून जी आमच्या कडल्यान लिगल मदत जाय ती आमी करतलोच तांकां प्रोवायड. 2 दीस 3 दीस सुटी आसल्या कारणान हायकोर्टा कडेन आमकां अप्रोच करपाक मेळूंक ना. पूण फाल्यां आमी जे आदोगाद आमी काडलेले तेंचे कडेन वचून बसतलो, तांकां डिस्कशन करून जे काय करूंक जाय तेजे खातीर आमी बेगीन पिटिशनां किंवा एप्लिकेशनां टायप करून ते फॉरवर्ड करून ती मॅटर परतून बोर्डार हाडून सरकार हायकोर्टाचो म्हजो विशय काय चल्ला तो तेज्या पर्यंत मांडपाचो प्रयत्न आमी करतलो. आणि जास्तीत जास्त बेगीन हेजेर स्टे कशी मेळटली तेजेर आमी भर दितलो. कारण जर स्टे मेळूंक ना जाल्यार ज्या काय हेंचा आसा तो सगळ्या उडयतले नात करून. सो म्हाजो पाठिंबो हेंच्या बरोबर आसा. मी माझ्या गांवावाल्या बरोबरच आसतले, पयलीं आसले, आतांय आसा आनी ह्यान फुडें आसतले. जो सगळो निर्णय घेतले मी तेंच्या बरोबर आसा. आणि माझ्या कडल्यान जी मदत जाय लिगल जावं आनी कसली जावं मी तत्पर आसा. माझे नाव मयुरी तुळसकर. आता 2 वर्ष कंप्लीट झाली. गेल्या वर्षी आमकां अरेस्ट केली महिला, आमची सगळी महिला वर्ग हा सगळी आमी 2 वर्ष तळमळतो सारखी. प्रत्येक हे आसता तर प्रोटेस्टाक बसली, थंयसून आमकां अरेस्ट केली, आमचेर केसी घातले. प्लस आमकां भुरग्यांचेर सुद्धा, आमच्या मायनर भुरग्यांचेर सुद्धा लाठीचार्ज केलो. आमकां थंयसून उखलून त्या गटाऱ्यांनी सुद्धा उडयलेली आसा. आणि आमची आता केस ऑलरेडी चालू आसा. आणि केस चालू असताना सुद्धा तेंच्यांनी हे सगळे आमची झाडां बिडां नश्ट केली. आणि ते सांगता तुम्ही स्टे हाडा. स्टे आमकां मेळना न्हू, आमची केसीचो हे निर्णय जायसर हेंच्यांनी स्टॉप दवरपाचे. ते सांगता तशें जायना, तुम्ही फक्त स्टे हाडा अशें ते आमकां परत सांगतात. काल सुद्धा आमी सगळी विचारपाक गेली, ते सांगता तुम्ही ट्रेसपास आमच्या भितर गेल्या म्हणटा. ते आमी तांकां विचारूंक गेली न्हू, ही सगळी प्रॉपर्टी एक्वायर जाली आणि तुम्ही हे अनलिगल तुम्ही आमच्या हेतू ट्रेसपास केला म्हणून तेंच्यांनी परत आमकां थंयसून धांवडलेली आसा. पण सगळी आमची झाडां मुणां सगळी तेंच्यांनी नश्ट केल्ली आसा. ह्या वाटेसून परत दादल्यांक कसलीच कामां ना, आमची पोट आहा ते काजींचेरच आसा. आणि ह्या टायमार लागच्या टायमार जर त्यांनी अशी कापून उडयली तर काय खावपाचें आमच्या भुरग्या भायर, काय कशी म्हणून आमी जगपाची हेंकां कळना मातसो सुद्धा. आणि एक झाड लावपाक, एक झाड घरात एक झाड हा ते कट करपाक तेंच्यांनी परमिशन आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटसून हाडचं पडटा. आणि हेंकां कोणी हे दिला, परमिशन दिला इतकी झाडां कट करपाक? आणि कोण नाव सांग. तारामती हरिचंद्र साळगावकर. आमची कलमां 500 लायिल्ली, 500 कलमां लायिल्ली. एका वर्सा लागली
आणि दुसऱ्या वर्सा तेंच्यांनी ती जाळून उडयली आनी मागीर हनान उडयली हनान उडयली म्हणटकच आमी पळोवन गेलो जाल्यार ती सगळी जाळून उडयली. आतां करूया कितें काय करूया तांकां विचारूंक गेलें आमकां काय विचारूंक नाका तुमच्या सरकाराक विचारा सगळे पोलीस घेवन येले विचारूंक गेले जाल्यार 300-400 पोलीस हाडले. लेडीज घे हांकां घेरो घाला बायलांक ही खूब उलयता हांकां घेरो घाला. मी म्हटलं लेडीज कित्याक जाय तुमकां आमकां लेडीज लागना मी काय तुमच्या भाटान रावंक मी माझ्या भाटान आहा तुमच्या भाटान आहा तुका म्हाका लागना सीएम सांगता म्हाका चल गे तू खंय चल म्हटला तुझ्या भाटान वचले मी माझ्या भाटान आसा ना चल तू तितक्यान म्हणलो हाज्या चल पुरो खंय तुझ्या म्हटलं ऑफिसान बसल्या बसकुल्याक धरून उडयतले भायर वचले येतला मी माझ्या वाट्यान आसतना म्हाका सांगच कळना तुकाच रावपाक काय ना तुज्यार काय बरो दी म्हाज्यार म्हणून सांगला हांवें कांयच दिवं ना म्हाका कांयच दिवं ना आनी चल म्हणालो. कोण उलयता बी नाल्यार बंद करता. माझे नाव साधना तुळसकर. नाव कितें माझे नाव साधना तुळसकर. माझे उत्पन्न म्हाका दिसता 5 लाख तरी इन्कम जाता माझो वार्षिक. आणि आता आमचे ते हतले काजी आमकां तेतून काय डिसिजन दितलो सरकार काहीतरी दिवंक जाय. माझे भुरगे आहा ल्हान आमच्या घोवाक काम ना सारखे नाल्यार आमकां तेंच्यांनी काहीतरी दिवंक जाय. जमीन नाल्यार आमकां पेडणे तालुक्यातच जमीन दिवपाची आमची गेली तितकी जमीन आमकां जायी प्लस घरां सुद्धा वयतलीच ती रवची ना. आणि आमकां हेच्या पयलीं काय सांगांक ना तेंच्यांनी सर्वे कसली केली आणि काय केली ती आमी हेतून कांयच नकळू. तेंच्यांनी हेचेर लक्ष घालपाचो सरकारान. आई नाव सांग कितें केलें तुझी आई. आमचे आता एक घर बीर वयतले आमच्या घराच्या रोड जातो आम्ही काय करते आम्ही खंय जावचे आणि आम्ही खावचे काय आणि आमच्या भुरग्यांक हेची सांडून आम्ही शेताबातात वावरलो आणि तो जर आमचा गेला तर आम्ही काय करते खंय जावचे आम्ही व्हरान दिलो आयतर दिलो व्हरान आमचा उत्पन्न आम्ही होय आपले करू कसो आणि खाऊ आणि तो आता व्हरान जर दिलोय तू जर आम्ही काय खावता काय करतो आम्ही. कोण बंद करूया कोण उलयता. आमका काय ना आमची जमीनच आमका जाई आणि आमची झाडां जाई आणि आमच्या घरां जाई जमीन जाई झाडां जाई. पण आमची झाडां तेंच्यानी हतली ती आता दितले पाहिजे आमकां जमीन नासल्या पर्यंत आम्ही उत्पन्न तरी करून खावंक शकतलो. आमकां उत्पन्न करूची इच्छा आसा आणि भुरग्यां बाळ आमचं उत्पन्न करून खाताला इतकी आमकां हें आसा. पण आमकां जाई आमची जमीन आणि आमचा घरदार आमकां आणखी काय नाका. आम्ही त्याच्याकडे पैसे नाका सरकारान तुमकां नोटिशी बी धाडलेले काही धाडूंक ना आणि काही सांगूंक ना. आता सरकारान नोटीस धाडलेला आम्ही सायन मारून तांकां दिवंक जाय ती नोटीस परत तांकां रिप्लाय दिवंक नाका आसली तेंच्यांनी ती दिवंक ना. आमकां नोटीस धाडून नासतना आमची झाडां कापली आमचे घरा कुशीसून रस्ते येले आता घरा फाल्यां गेली जाल्यार मागीर आमकां कोण दितले हाका. सरकारच जर असो करता जाल्यार लोकांनी कोणा कडेन बघपाचें. आता नुकतीच निवडणूक झाली त्या निवडणुकीत खूप जण उमेदवार येताले तुमच्या दाराकडे सगळी भाषण आणि आता तुमच्या आंदोलनात प्रत्यक्ष आमचो काँग्रेस कॅन्डिडेट ऍडव्होकेट जितेंद्र गांवकर असा. बाकीचे कित्याक येवंक ना बाकीचे फक्त मतां येताले मागीर येवंक ना ते आमच्या हक्काचे आमचोच पावर जे आपल्या गावापुरते ते येतात मागीर येणार ना मागीर कोण मेला जाल्यार पळोवंक येणार ना ते. पूण तो आमच्या वांगडा न्हू 1 वर्स जाले आता आमच्या वळखाता बाकीच्या विचारणात सुद्धा ना ना बाकीचे विचारणार न्हू कांयच ना तेंचं फक्त ते आपल्या कामापुरते येतात इलेक्शनात मत आपणाक मारा म्हणून सांगतात. लोक 500-500 रुपये दितात आणि ते लोक थोडंसं बदलतं मागीर. पण आम्ही ना आम्ही त्याच्याच वांगडा रावली आणि आम्ही त्याच्या पुढे त्याच्याच वांगडा रावतली. जो आमकां न्याय मेळून दिवंक आमच्या वांगडा उबो आहा न्हू त्याच्या वांगडा आमी आसा.
मग तुम्ही आता तुमच्या प्रॉपर्टीन काम बी करू नका म्हणून त्यांना सांगला ते काय म्हणतात? ते म्हणतात तुमच्याकडे काय कायदेशीर आहे आता दाखवा म्हणतात मागतात तुमका ते कायदेशीर काय दाखवतात? ते. ना दाखवायच ना ते तुमच्याकडल्यान सगळं तो शेतकार येता नु तो देश त्याने न्याला तुमच्याकडे काय आता दाखवया आपल्याकडे गव्हर्नमेंटान आपण ह्या दिला म्हणता मग तो दाखवून जाय नु गव्हर्नमेंटान काय तुका दिला नु कोर्टातून तुका ऑर्डर दिली तर ती आमका तू दाखवून जाय नु आता झाडा जी कापपाक सांगल्या पळय झाडा कापपाक ती झाडांची ऑर्डरूय दाखयना फॉरेस्ट काय तुमका दाखयना एक दाखवून ना आमका त्यांनी तो फक्त लिगली कायच करीना तो आपणाक जायताच करता आणि गव्हर्नमेंट हा न्हू तो लोकांक ह्या तुळसकरवाडी नागसर आणि धारगळ कोणाक जगांक दिवपाचो ना तो आता गावचो सरपंच कितें म्हणटा त्याच्याकडे तुम्ही समस्या मांडले हो येत ना न्हू येत ना फाटी एकदा स्पेशल हांगर ग्रामसभा जाल्ली मगे तेन्ना तो म्हणटालो आपण गावा बरोबर आहे म्हणान पंचायत त्यांना पंचायतीन सांगला मागीर खंय कितें आहा देवान तेका बदललो देवान तेका बदललो मागीर तेणी खंय आहा तेचेर तो? आमकां उतर काय सांगाकच ना परत आमकां कोणाक हेली तेव्हा केली आणि त्या इलो सगळ्या तो सांगला आपण करते मागच्या सगळं पुलीस स्टेशन आमकां हेली आला तो येयलो आमच्याकडे चौकशी केली आमची तेणी कांयच करूं ना तो फाल्यां मतदानाच्या टायमार परत आपूण येतलो लोकांकडे आपल्या आपल्या वाड्यांनी कोण सांगत ते तशेंच प्रत्येक जण आपल्या वाड्यान येतले आणि आम्ही असं करतो तसं करतो म्हणून सांगतले देवाच्या फुड्यात आश्वासना सगळी दितात पण मागीर ती पाळीनात कोण पण तुका आता एअरपोर्ट येता म्हटल्यार तुमका काय जॉब दितो काय ह्या दितो काय ना जॉब किती काय ना सध्या जॉब ना आणि असत न्हू कोण बरे बरे इंजिनियर ते भायलेच आहोत सगळे म्हणजे कोण ना तुमका दितो म्हणा नाही दिता म्हणून सांगतात ते तोंडान सांगतात दिन लिगली काय ना न्हू बरोवन दितात म्हणजे तुमका फक्त job तोंडान दितात. दितो हो, म्हणून तोंडातच सांगता आणि तुम्ही जमनी दिया सांगतात. म्हणून हो. सांगता जमनी दिया म्हणतात की ते घेतात न्हू डायरेक्ट घेतो हो डायरेक्ट घेतात कोणाक काय विचारीत नसते जबरदस्तीने घेतले आम्ही काय त्यांना बोरोवन दिला आमची जमीन तुमका आम्ही दितो म्हणा काय ना न्हू तुम्ही आता जमनी त्यांना देऊन ना त्यांच्यानी जबरदस्तीने हो, घेतलं. असं तुम्ही जबरदस्तीच घेतले न्हू आम्ही बोरोवन त्यांना दिला आम्ही सायन मारून दिला आमची बाबा ही जमीन तुका घे म्हणा काय त्यांच्यानी आमच्याकडे हाडले पेपर आमका द्या जमीन म्हणा ती काय ना न्हू डायरेक्ट गेल्याने आपलं काम करतो गेल्या वर्षात ताच केला ह्या वर्षात ताच केला त्यांच्यानी आता हे आंदोलन तुम्ही कितके दीस चलयतली अशी तो रस्त्यार मेरेन न्याय मेळना तो मेरेन तोपर्यंत आमकां न्याय जावो न्हू आमकां घरांत रावपाक जागो जावो न्हू मागीर भुरग्यां बाळांक आमी आम्ही आमच्या भुरग्यांक कशी पोसपाची आमचे मिस्टर कामाक ना ते घरात आहो म्हणजे तुमचा एकमेव उत्पन्न हल्ला तर काजीचा काळजीचं आणि आमचं काय ना ते ह्याच्यात आम्ही आमच्या भुरग्यांक शिकयतो आम्ही काजी काजीच्या फणस सायलो सगळा भितर घातलेला आसा. सगळा हेंच्यांनी उडयला सायल्याचा पण काय आसा बरे बरे सायले आसता नाव सांग आई नाव सांग नाव कालिंदी बाबली साळगावकर हा ह्या सगळे लोक आता मतदान येतात सगळे लोक मतदान आता येतात आमच्या घराकडे तसे आमका कोणीच काय विचारूंक ना गावच्या सरपंचान विचारलं सरपंच पासून रावलो मतदान जाल्यार तो घरा येता घरान येता घरा गणकणी येता कोणीच काय सांगूंक ना आणि आमच्यो काजी हतले 6 वर्सां जाली 6 वर्सां जाली आमचे हतले कांयच जावंक ना म्हणजे आमी आतां कितें करपाचें आता तुमका दिसता की गोंयकारांचे आपल्या गोंयान जे वेगवेगळे पर्यावरण प्रेमी असतात झाडा प्रेमी असतात त्यांच्यानी येऊन तुमका सपोर्ट दिवचो असं दिसता आमकां कोणी सपोर्ट दिवंक जावो आनी आमकां वयर काडूंक जाय आमच्या भुरग्या वेळार जाय ही भुमी म्हणून आमी आमच्या जाणट्यांनी आमकां दिली आमी म्हणटा आतां आमच्या भुरग्यांक मेळांक जाय आमचा घरदार आमचो गाव आमका जावो आमका दुसऱ्या गावांना आमचो गाव होत जावो आणि आमचा घरदार जमीन गुणगो आमका जावो आई वय काय तुझा आई वय काय गे वर्षा कितली तुका असतली 70 तुमका 70 वर्षाच्या वयार अशी बसची पडटा बंद करता म्हणून 2 दीस सांगले त्यांच्यानी इलेक्शनाच्या टायमार त्यांना सगळेच मन असतं न्हू त्यांच्यानी ते दाखयले लोकांक आम्ही आणि 2 दिवसात बरं असलं तरी स्टार्ट केले त्यांच्यानी तेंच्यांनी फक्त इलेक्शन मी म्हणते काय कोर्टातून ह्या तरी यायचं तरी दौडून जाईल त्यांच्यानी मोपा विमानतळाचो जो लिंक रोड आसा तो विषय आता परत ऐरणीचेर येयल्लो आसा गेले 1 वर्षभर ह्या मोपा लिंक रोडा बद्दल जनचळवळ उबारली आंदोलनां जाली आंदोलनां जावन अरेस्ट जाले केसी रजिस्टर जाल्यो आणि सरकारी पातळीचेर हे जे आमचे आंदोलन असले ते जाता तितले दपडपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न केलो
मागीर दुसरो उपाय म्हटल्यार न्यायालयीन प्रक्रिया. आमी सगळ्यांनी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू केली, पेटिशनां घातली, केसी घातल्यो. खूप आता हांगा एक महिला सांगताली की तेंच्यांनी RTI घालून खुबशे इन्फॉर्मेशन मागलें, पूण प्रत्येक फावटी तांकां खंय आन्सर नील येता. हांगा एक आमकां दुबाव येता की सगळी सरकारी यंत्रणा आसा ती हांगा ह्या एकूणच कारवाईचेर सामील आसा काय. डिपार्टमेंट आता सांगला आमच्या ग्रामस्थांनी की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या मनशांक आमी कंप्लेनी केल्यो, तरी सुद्धा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मनीसूच हांगा येयना. सो हांगा अंदाधुंदी कारभार चालवलो आसा. जी कितें झाडां आसा त्या झाडांची नोंद ना. आतां एक व्हिडिओ हांगा व्हायरल जाला की थंयसर येदो व्हडलो सायलो हाणून दवरलेलो आसा, तेचेर नंबर ना. सो जाता तशें डिस्ट्रक्शन करपानी सगळ्या शेतकऱ्यांनी आनी सगळ्यांनी मेळून त्या सरकाराक निवडलेलो आसता, पूण मागीर सरकार एकदा सत्तेर येतकूच मागीर त्या शेतकऱ्या कडेन ओळोवन पासून पळयना. आनी हे जे सरकारी अधिकारी आसा तांकां एक टार्गेट दिल्लेलें आसा की अमक्या अमक्या टायमा भितर हें काम जाल्लेलें आसा, जावंक जाय म्हणून. मागीर ते कितें करतात, हेवटेन तेवटेन पळयनात, लोकांचेर अन्याय अत्याचार करतात, तेंचे म्हणणें आयकून घेयनात आनी सगळो विध्वंस करतात आनी आपलें काम कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करतात. आयज ह्यो सगळ्यो ज्यो महिला आसा, हे सगळे जे युवक आसा आनी गांवचे ग्रामस्थ लोक जमलेले आसात, तेंच्या मनान एक तिडक आसा. तेंच्या आंगार एक आग सारकी धुमसता की बाबा आमचेर हो अन्याय जाता तो कित्याक. सरकार तुम्ही आमचे कित्याक आयकून घेयनात, आमचे म्हणणे आहा ते तरी तुम्ही आयकून घेयात. आता जेन्ना एअरपोर्ट जालो तेन्ना खूब तुम्ही आमकां आश्वासनां दिली, बरोवन दिली की आमच्या भुरग्यांक जॉब गावतले, आमकां थंयसर रॉयल्टी मेळटली, आमकां थंय लँड लुजर सर्टिफिकेट मेळटली आनी कितें कितें आश्वासनां आसा. पूण तें आश्वासन एक सुद्दां आश्वासन ते पुरी करपाक सोदिनात आनी रस्तो मात नेटान चालू करतात, सुरू करतात. लोकांच्यो ज्यो कितें भावना आसा, लोकांचे ज्यो कितें म्हणणे आसा ते आयकपाकूच तयार ना. आता ह्या दिसांनी हो म्हयनो खंयचो, आयज जाली आयज तारीख कितली जाली, 20 जाली फेब्रुवारीची तारीख. काजी आसा ते तवरलेले आसा, फकां लागलेली आसा, मुट्टे लागलेले आसा आनी कशी हेंकां संवेदना ना, कशें हेंच्यो भावना अशें जागृत जायना की बाबा हो शेतकरी बाबा हे काजीचें पीक आतां घेवंक शकता. 1-2 महिने 2.5 महिने जर रावत जाल्यार एक पीक तांकां मेळटलें. आतां हे महिलेन सांगला की आपणाक वर्साक 5 लाखाचें उत्पन्न आसा आनी ते काजी हाणटा म्हणून ते 5 लाखाचें उत्पन्न तिका मेळचें ना. बाकीच्यो सगळ्यो कायदेशीर प्रक्रिया आसा, हे मान्य आसा, पूण जर 1 म्हयनो नाल्यार 2 महिने जर तुम्ही हे काजी हाडपाचे जर रावले आनी जर ती प्रक्रिया तुम्ही फुडें धुकल्ली जाल्यार एटलिस्ट त्या शेतकऱ्यांक ते एक पीक तरी मेळटलें. फाटल्या 4 वर्सां फाटीं सगळ्या शेतकऱ्यांच्यो काजी तुम्ही हाणून उडयल्यो, थंयसर अजून कांयच करूंक ना. सो 4 पिकां तांकां मेळपाची 4-5 वर्सां जाली. सो अशें हांव म्हणटा, तुम्ही सहानुभूतीपूर्वक कित्याक विचार करिना ह्या शेतकऱ्यांचो. हांव म्हणटा तुम्ही काम करूंक जाय, तुमची प्रक्रिया आसा, बाकी सगळे हे करून तुम्ही काम करात, पूण अशें जेन्ना वेळ येता तेन्ना तुम्ही एक बाबा सिंपती दाखोवंक जाय. बाबा हे जर काजी जे उबे आसा ते जर आनीक मे म्हयन्या पर्यंत जर आमी कट करूंक ना जाल्यार सगळे पीक तांकां एक मेळोंक शकता आनी जे कितें थोडो तरी तांकां इन्कम मेळोंक शकता. अश्यो भावना सरकाराच्या मनान कित्याक येना. हे सरकारी अधिकारी आसा ते आंधळे आसा, तांकां दिश्टी पडना, लोकांचे पीक दिसना, लोकांच्यो भावना दिश्टी पडना, लोकांचो उत्पन्न दिसना. येतात सरसकट आनी घालतात मशिनरी, आपली यंत्रणा आसा तुमचे कडेन पॉवरफुल म्हणून यूज करता आनी सगळ्या लोकांक सगळे तुम्ही जमनीपणा तोडोवंक शकता अशें तरी दिश्टी पडटा. आता जेन्ना हे व्हडले व्हडले प्रकल्प येतात तेन्ना थंय नॅचरल रिसोर्सीस आहा, नैसर्गिक उत्पन्न आसा, झरे आसा उदकाचे. आता तेंच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे कितले पिढी आसतले खबर ना, तो व्हाळ आणि ते झरे थंयसर ते पाणी दिता सगळ्या लोकांक. जेन्ना जेन्ना नळ नसता, जेन्ना आनी कितें तेन्ना तो उदकाचो स्त्रोत्र हा चालूच उरता, पूण तो आता नश्ट जावपाच्या मार्गार आसा. सो जेन्ना असले व्हडले प्रकल्प येतात तेन्ना तेंचे आक्रळ आणि विक्राळ स्वरूप पळयत जाल्यार सर्वसामान्य लोक आसात तेंकां आनी जगणें मुश्कील जाता अशें तरी दिसता. आनी हेचे फुडें आतां कितें आमकांय खबर ना भविश्यान कितें बरयलेलें आसा आमच्या नशिबान तें, की आतां निकतो हो लिंक रोड जाता, थोड्या दिसांनी आनी कितें एक्वायर करतले, हें घर वयतलें, तें घर वयतलें, हें मोडटलें, तें मोडटलें, नुकसान भरपाई काय दिवचें ना. सो सरकार आसा हो कित्याक लागून आसा, विकास करपाचो आसा काय भकास करपाचो आसा. हो मोपा विमानतळ तुम्ही मोठ्या उमेदीन हाडलो हांगा, लोकांक असो विकास जातलो, लोकांची अशी प्रगती जातली, लोकांचो असो इन्कम वाडटलो, पूण पळोवंक गेलो जाल्यार आमी सगळे लोक सध्या सभोवतालचे आसात ते त्रासान पडलेले आसात. आणि एक गजाल आता भायर सरता मोपा विमानतळाक लागून, थंयसर कंट्री कॅनलाक वॉटर पंप लायता आणि ते मिनटाक एका सेकंडाक 100 लिटर अशें पाणी वयर एअरपोर्टाक वयता. वयर आमकां काय केन्ना वचोंक दिना, थंयसर कितें चल्ला, अंदाधुंद कारभार, इल्लिगल कितें एक्टिविटी चल्ल्या कोणाकूच कळना. आमकां म्हायती आमच्यो जमिनी, आमची शेतां, आमच्यो जमिनी, आमचे गांव, आणि जर आमकां भितर वचोंक जाय जाल्यार एंट्री ना. म्हणजे कशी इल्लिगल एक्टिविटी सरकार करता ते पळयात. थंयसर खंय बोरिंग मारलेले आसा, व्हडले बोरिंग ट्यूबवेल मारलेले आसा, आनी थंयसून कितले पाणी ते दिसा काडटा आसतले, हजारो लाखो लिटर, ते आमकां खबर ना. कित्याक जेन्ना ते बोरिंग करून जर पाणी काडीत रावले जाल्यार लोकांचे बाकीचे जे सोर्सीस आहा, झऱ्यांचे म्हणा, जे बांयो बी आहा ते सगळे आडपाचे आसात.
सो भविष्य हा तो मोपाक लागून ह्या परिसरातलो तरी अंधकारमय जावपाचो आसा. ताका लागून परत एकदा सरकाराकडे आम्ही अपील करता की सहानुभूतीपूर्वक तुम्ही विचार करचो. आणि आता संपूर्ण गोंयच्या लोकांक आम्ही हाक मारता, पेडण्याच्या लोकांक हाक मारलीत, पेडण्याच्या लोकांनी आमकां सहकार्य करचेच. खुबशे विविध क्षेत्रातले लोक आसात ते फुडें येवन आमकां मदतीचो हात दितात. जेन्ना जेन्ना आमी गांवागांवांनी आता बैठकी घेता. आता कितें केलां, पयलीं आमचे जे आंदोलन आसलें ताका मर्यादीत स्वरूप आसलें, 2-3 वाडे 2-3 गांवूच ताका इन्वॉल्व आसलेले. पण आता आमी आमचें आंदोलन, आमची चळवळ, आमचो जो विचार आसा तो गांवागांवांनी, पंचक्रोशीतल्या गांवांनी व्हरपाचो आमी प्रयत्न केला. आणि त्या अनुषंगान आमी एक सेंट्रल कमिटी स्थापन केल्या, मोपा विमानतळ पंचक्रोशी पीडित जनसंघटना म्हणून. सो ह्या बॅनरा सकयल आता आमी जे कितें आमचे विशय आहा ते फुडें घेवन वचपाचे आसा. न्यायालयीन प्रक्रिया आमी आता सुरू केल्लेली आसा. कित्याक जर सरकाराक ही भाशा कळना, सरकार दादागिरी करता आणि आमचे आंदोलन जर चिरडपाचो प्रयत्न करता जाल्यार आमी लास्टाक वचपाचे खंय तर न्यायालयान वचपाचे. आणि अपेक्षा करता आमी न्यायालयाक वचून, सगळे न्यायाधीश आहात तेंचे कडसून की सहानुभूतीपूर्वक तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टीचो विचार करचो. आणि शेतकऱ्यांच्या वतीन जर जे कितें पॉसिबल आहा त्या प्रमाणे तुम्ही तुमचो निवाडो दिवचो, जेणे करून शेतकरी मरचो ना तर तो जगतलो. कित्याक लास्टाक मनीस येता तो जगपाक लागून येता. आणि सरकार जर मनशाक मारूंक सोदता जाल्यार हेचे सारकें व्हडलें दुर्दैव ना. सो ताका लागून हांव आवाहन करता, विविध क्षेत्रातले लोक आसा, तज्ञ आसा, पर्यावरण प्रेमी आसा, राजकारणी आसा. आता ह्या फाटल्या दिसांनी इलेक्शन जालें, कितले तरी उमेदवार हांगा येयले मतां मागपाक, ते आतां खंय आसा. तांकां हांव परत आवाहन करता की बाबा आयज लोकांक तुमची गरज आसा. जेन्ना इलेक्शना टायमार तुम्ही मतां मागपाक येयले तेन्ना लोकांची तुमकां गरज आसलेली. पण आता हांव आवाहन करता सगळ्यांच्या वतीन की आता ते सगळ्या शेतकऱ्यांक, त्या सगळ्या तुमच्या मतदारांक तुमची गरज आसा. आणि निवडाच्या आधी हे कसं सगळं हे घातलं त्यांनी. सो ताका लागून निवडूंक जाय कोणते. ताका लागून तुमकां आवाहन करता, तुम्ही येयात. हे ज्या चळवळ आसा, आंदोलन आसा, ताका तुम्ही सहकार्य करा. सगळे जे बाबडी ही महिला आसा, हे जे ग्रामस्थ आहा, तांकां तुमच्या सहकार्याची गरज आसा, तुमचो सपोर्ट तांकां जाय. सो ह्या निमतान हांव तुमकां आवाहन करता, जर खरे तुम्ही सोशल वर्कर आसात, खरेंच तुमकां समाजा बद्दल जर भान आसा आणि समाजान कितें वायट गोष्टी घडटा तेचे बद्दल जर तुमकां सदांच हात फुडें करपाची जर इच्छा आसा जाल्यार तुम्ही ह्या चळवळीक तुम्ही हातभार लावचो. आणि परत एकदा सरकाराक सांगता की लोकांच्यो ज्यो कितें भावना आसा ते मरोंक ना. अजून ती आग आसा पळय, अजून ती ह्या अन्याया विरुद्ध धुमासता. आणि मरेपर्यंत आम्ही ह्या अन्याया विरुद्ध लढतले न्हू सगळे जाण. इतलेच हांव सांगूंक आम्ही काढून दळून खाणारी माणसं. आम्ही असे तांदूळ भाजून विकते हाडून खाऊ ना. आम्ही स्वतः काढून दळून करून खाणारी माणसं. आमका नका झाला काय वेगळं आलं सांग. माझे नाव अंकुश आरामदेकर. आम्ही दारगड नागझर मोपालिंग पयलींचे आमचे ते चालूच आसले. गोव्याचे जर क्षेत्रफळ जर पळयलें, काणकोण ते पत्रादेवी आणि आमची मोरजी ते सत्तरी, गोव्याचं क्षेत्रफळ पळयलें जाल्यार सामकें ल्हान आहा. ह्या क्षेत्रफळात मोपा सारको नॅशनल विमानतळाची गरज नसली. कित्याक हे क्षेत्रफळ आहा, महाराष्ट्राचे जर सिंधुदुर्ग जर जिल्लो पळयलो जाल्यार तेचे क्षेत्रफळ गोव्याच्या काही कितलेशेच पटींनी मायस आहा. तर ह्या विमानतळाक लागून आमी जशें आमी म्हणना, पण हे माकडाच्या हातीत कोली दितात अशें जालें. आणि ह्या विमानतळाक तेंच्यांनी मान्यता दिली. एकट्याय तज्ञ बिज्ञ कोण ना, अभ्यास ना, कांय ना, करूंक नासतना विमानतळ बरें आहा, बरो पठार आहा, अरे हो विमानतळ करुया जाल्यार करुया अशें जशें आमी जे गांवठळ जावं आमची अशी म्हणटात पळय ती पद्दत जाल्ली आहा. आणि त्या पद्दतीक लागून तेंच्यांनी हो विमानतळ आहा. फुडें भविश्यांत कितें जातलें, आमी इंडियेचे पळयता, आमचो बिपीन रावत जो फ्लाय करता तो हेचे, आणि तो अवघ्या सेकंदान तो विमान हे जाता, बस जाता आणि तो मरता. तर ही आमच्या इंडियेच्या राष्ट्राची ही परिस्थिती कितें आहा. फाल्यां ही विमानां उडलीं जाल्यार आनी जर ती एखादी अशीच जर मेकॅनिक जावं हे जर यंत्रणा जर अशी बिगाडली तर खंयच्या गांवाचेर पडत आणि कितले उजो लागून कितले लोक मरतील सांगूंक येना. ह्या सरकाराक अभ्यास ना. हे आता कालच्या इलेक्शनाक 7वी 8वी शिकलेले आणि येयले आणि ते मतां मागतात असल्याचे जर हातीत जर आमी आमचे राजकारण जर दिले जाल्यार ते पयलींच सांगले तशें की माकडाच्या हातीत कोली दितूकच हे जे सगळे जो उजो लायतले तशें जातले. आणि हे आता तशेंच जाल्ले आहा. आता ह्यान फुडें जर विचार करपाची पाळी येयली आहा आमचेर सगळ्याचेर की हे गांवांत हे जे विमानतळाक लागून जे स्प्रेड जातले, जे रस्ते जातले, मिलिटरी बसतली, कंधार सारखे विमान जेन्ना जे हेंच्यांनी हे केल्ले पळय जे व्हेल्ले आणि थंय मागीर जे झेली जे आसले पळय तांकां सोडूचे पडले.
त्यांना ते पंतप्रधानांना घेऊन पडले, जो संरक्षण मंत्री होते त्यांनी. तर तशी ही परिस्थिती पुढे जातली. आणि आता हे जे विमाना जी जातली पळय, ह्या विमानतळाच्या हेनी कसलोच विकास ना. जे पर्यटन येतले, गोव्यात फिरतले, गोरे लोक येतले, आमचे खुच्या आणि शर्मा फर्मा बी हे कोण येतले, आणि जे हे दड्डा मणिबे असल्यासारखे जे लोक येतले, आणि जी पहिली बायला सुद्धा जी आमच्या घरात जे स्वतः जे आपले काय अनपा बिंबाचे तर काही व्यवहार करीत, पण त्यांची सुद्धा आता हालत बघा की हे आता सध्यात आता हे जे गाडी येतात, रात्री सुद्धा एका गाडीचे त्यांनी दवललेले गाडीचे त्यांच्यानी आडून डॅश मारली आणि ती उडयली. सकाळी त्यांनी आता सकाळी कंप्लेंट केली पोलिसेक. आता हे जे रस्त्यावर जे किती जाता हा पळय ते सोचपाचे न्हू. कोणाक जर रस्त्यात मधी जर गाडी दवल्या ताका विचारून गेलो जाल्यार तो दादागिरी करता आणि तो गोंयचो न्हू. ही परिस्थिती आल्या. आता आमकां एक जावचे पडटले. आमकां आमच्या हातीत दाणे किंवा पेट्रोला सारखे कॅन दवरचे पडटले. ऍक्सिडेंट जालो जाल्यार जशाच तसे पेट्रोल ओतोवपाचे, उजो मारपाचे. हे जे प्रत्येक आता आमच्या भितर एकामेकांवर भेदभाव असतील, पण ते आम्ही सायटीक दवरून जर आमचे जर असे जर झाले जाल्यार आमच्या ह्या सगळ्यांनी सगळ्यांक सांगपाची अशी ही परिस्थिती येयल्ली आहा. आणि ही फुडें परिस्थिती आता सध्या स्टार्ट जाता आहा. ह्याच्या फुडें कितली मोठी जातली सांगूंक येना. हे तो ह्या गोंयच्या राजकारण्यांनी पयलीं जावं तज्ञ कोणाचो तरी अभ्यास करूंक जाय आसलो आणि मागीर हाडूंक आसलो. तो चिपी विमानतळ जाता म्हणून तो बेगीन जाता म्हणून त्यांच्यानी तो गोव्यात बेगीन घेतलो. पण कर्नाटका सारखी इतकी जागा आहा त्यांना अक्कल नसली. महाराष्ट्रा सारखे एदे मोठे जे लँड इतकी जागा आहा त्यांना थंयसर करपाची सुद्धा हे नसली. पण ह्या गोंयच्याक आमकां हे जाली. आणि गोव्या येदे सांगले तशें की 70 ते मोरजी आणि आमचे हे पत्रादेवी ते काणकोण ह्या जर जो देह आहा, देहाचे जर असे सगळे जर ऑपरेशनां जाली तर हे गोव्यात कितें उरतले हे तो विचार करपाचो. ह्या तज्ञांनी विचार करपाचो. आव्हान करता. आणि ह्या आव्हानांक जर खरेंच जर आसात हेका जर कोण जर सामील जावपाचे आहा तर हे आमच्या कमिटीक जी आमची जी मेन कमिटी आहा पळय ताका कॉन्टॅक्ट जावन आमकां सहकार्य करतले अशें सांगून माझे 2 शब्द सोंपयता. जाय तशें ते बोल्डर बिल्डर लावन ती झाडां उडयतात. जर फॉरेस्टरान तांकां जर ते नंबर घालून बी झाडां जर ती तेंच्यांनी हें करपाक दिले, कट करपाक दिले जाल्यार कट करून ती तेंच्यांनी पयली ती खंय तरी प्रिजर्व करून दवरपाक जाय. किंवा ते झाडाची कितें तरी प्रोसिजर आहा ते पयली फॉरेस्टरान करपाक जाय. हे फॉरेस्टर तांकां तेजेर कारवाई कित्याक करिना. अशोक बिल्डर हेचेर कारवाई जावपाक जाय पयली की ती झाडां पुरता म्हणून. येदी व्हडली झाडां आमी एक झाड घातलें जाल्यार आमचेर कितलीशीं वर्सां ते केस लडयतात. जाल्यार ह्या बिल्डराचेर ते केस कित्याक घालिनात. आयज आमी जर थंय आतां आडोवपाक गेले जाल्यार ते म्हणटा तुमी ट्रेस पास केला म्हणटा आनी सोमते केशी घालतात. सोमते आमकां धरून व्हरतात जाल्यार तेचेर आतां कितें कारवाई जायना. हेका लागून आमी ते जर एक गव्हर्मेंट तेचेर एक्शन घेयना जाल्यार ते आमकां कमिटी मार्फत तेचेर एक्शन घेवची पडटली. आणि आमी जाब विचारतले ते कंपनीकाय विचारतले आणि ते एका गव्हर्मेंटाकाय विचारतले. धन्यवाद.